गोवा डेअरीची वेंचणूक आमी जावपाक दिवचे ना अशें दूध उत्पादन सोसायटीचे जयंत देसाय आनी रमेश नायक हांणी सांगलें। 2018च्या आदल्या बोर्डान घोटाळो केल्लो तो आमी उक्ताड्यार हाडिल्लो, मागीर ताचेर कारवाय जाली आनी आदलो बोर्ड डिस्क्वॉलिफायड करचो पडलो। आदल्या डायरेक्टरांचो तातूंत हात आशिल्ल्यान ताचेर कायदेशीर कारवाय जातकीच 78 लाख रुपया घोळ केल्ल्यान तांकां तो वसूल करपाचो आदेशूय फर्मायिल्लो। मागीर ते आदले डायरेक्टर हे मॅटर घेवन कोर्टान गेले आनी हो निर्णय तसोच हुमकळून उरलो। गोवा डेअरीन सुद्दां ताचेर कांयच निर्णय घेवंक ना। गोवा डेअरीची ही परिस्थिती बाबत जायत चल्ल्या आनी संजीवनी कारखान्या सारखी जाल्या अशें दूध उत्पादन सोसायटीचे जयंत देसाय आनी रमेश नायक पत्रकार परिशदेंत उलयताले। इलेक्शन बायकॉट करची अशी आमची डिमांड आसा। कारण कितें आसा की जर ते इलिगल आनी अश्यो गोष्टी जर घडल्यो, फाल्यां सकाळीं जर डेअरीचो स्टेटस खबर ना, आयले जे मेंबर्स आसात ते तांकां बोर्ड बनोवपाक दितले काय ना हे खबर ना, अशा वेळार कितें जातलें फुडें? सगळी डेअरी काळोखान वता। आणि आज डेअरीची संजीवनी जावपाचो जो एक सद्दां पेपराचेर न्यूज आसता, संजीवनी करपाक सोदता काय कितें, तर तो स्ट्रॉंगली हांगा दिसता की तशीच परिस्थिती करपाक सोदता आणि फाल्यां सकाळीं लिक्विडिटी करून सोडटले किंवा प्रायव्हेट कोणाकय दितले, अशें जावचें न्ही अशें आमची शेतकऱ्याच्या वतीन डिमांड आसा। समोला आता हे करता, प्रमोट करता। आता आज आमचे सीएम पासून दूध गोवा डेअरी घालना कित्याक गोवा डेअरी रेट मेळना, इज सप्लायिंग मीट टू द सुमूल। हेजेर काय गोवा डेअरीची परिस्थिती आता आनी बिकट जायत वयतली म्हणून